आज आम्ही KTCLच्या ऑफिसान येयल्ले आणि आमच्या कडेन आमचे जे पेरंट्स आसा मुश्तीफन हायस्कुलाचे त्यांचे जे भुरगे आसा आमच्या सावंतवाडी मतदारसंघात कित्याक लागून एक बसीचो रिक्वायरमेंट खूब फावटी आमकां लेटर केल्ली आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जावं KTCLाकूय लेटर केल्ली आसा की बेग्याचे बेगीन एक बस प्रोवायड करची म्हणून कित्याक भुरग्यांक खूब त्रास जाता. आतां एकाडेमीक इयरची सुरवात जावपाची आसा तेकाच लागून आयज आमी KTCLच्या टिचरीक मेळपाक येयल्ले आनी तांकां मेळोन आमी तांकां सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा की कितें रिक्वायरमेंट आसा. ऑलमोस्ट मोर देन 35 स्टुडंट्स ह्या रुटाक आसा स्टार्टींग फ्रॉम आदितीन टू बांबोलीम वाया पिलार हो जो रूट आसा ह्या रुटाक खुबसो रिक्वायरमेंट आनी बाकीचेय खुबशे पॅसेंजरांक हो रूट लागता. सो टायमींग जो बाकीचो तांकां रूट हो सांगलेलो आसा. आमचे डिस्कशना प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलां की एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर आमी तेंच्यांनी लेटर धाडलेलें आसा. खुबशे बसीचे रिक्वायरमेंटूय धाडलेले आसा बाकीचेय गोंयभरांत बाकीचे लोकेशनाचेर. सो ताकाच लागून हे जे फुडले हें आसा म्हणल्यार जो फुडलो डिमांड जो आसा तो आमकां तेंच्यांनी सांगलां की टास्क फोर्स जो जुबिरा कॉम्प्लेक्साचो टास्क फोर्स आसा तेंचेर रिक्वेस्ट करचो जावं CMA कडेन जे मुखेलमंत्री एड्युकेशन मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन डिमांड करचो जे करून हे बसीचो जो रिक्वायरमेंट आसा तो बसीचो रिक्वायरमेंट फुलफील जातलो आनी आमच्या पेरंट्सांक आमचे जे स्टुडंट्स येता त्या स्टुडंटांक टायमली जो ट्रान्सपोर्टेशन आसा आमचो ट्रान्सपोर्टेशन मेळचें. हांव मागता आमचो हेजे कडेन की एक आमचो पेरंट्स आसा तेंचे कडेन सांगचें तांकां तितलो त्रास जाता. आमी आज एक हें करून अप्रोच केला आनी आमकां इतके त्रास जाता जे म्हाजे चली आसा हांव ते दुसऱ्याचे हाका धाडटा दुसऱ्याचे बरोबर धाडटा आनीक पळोवंक गेल्यार वर्सभर तिणी दुसऱ्यान ताका व्हेल्लें आसा आनी ते रुटाक न्हू येता आसतना सगळीं तूं बसीन बीन हेका घालपाक थंय कांयच एक बस सुद्दां ना अरेंज केल्ली ना. ताका लागून आमकां भरपूर त्रास जाल्ले आसा आनी 2 वर्सां जाले हे भुरगे आमचे थोडे हे बसीक लागून ट्राय करता आनी जेन्ना आमी आमच्या आमदारा फुड्यान गेले तेणी सांगलें आपूण पळयता ट्राय करता आनी तुमकां कशें जाल्यार खंयच्या भाशेन आपूण बस ही हांगा घालून दिता म्हणून सांगलें. हांव सरा कडेन मागता जाता तितके बेगान ती आमकां करून दिवची म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.